आम्ही असात सुकळवाडा कोरगांव हांगा आसात। हांगा एक इन्सिडंट घडल्या। 1.5 वर्साच्या एका भुरग्याक एका अननोन पर्सनान घरांतल्यान उखलून व्हरपाचे यत्न केल्या। लोकलांचे अशें म्हणणें आसा की ते दोग जाण बायकीन आशिल्ले आणि एकटो तातूंतलो उतारलो आणि तांणी त्या भुरग्याक उखलून व्हरपाचो यत्न केला आणि हांगा जे स्थानिक आसात स्थानिकान ताका आडायले आणि पोलिसांक इन्फॉर्म करून आता सध्या पोलिसां कडेन दिल्लेले आसात। तो जो भुरगो आसा सध्या तेंच्या पेरंट्सा कडेन आसा। एकंदर खंय तरी हे किडनॅप करपाचो यत्न हांगा जाल्या अशें लोकलांचें म्हणणें आसा। एकंदर स्थानिक लोकान फुडें सरून ताका धरले आणि सध्या पोलिसांच्या ताब्यात ताका दिल्लेले आसा। सध्या पेडणे पोलीस PI सचिन लोकरे आणि त्यांची टीम जी आसा हांगा येवन जो अननोन पर्सन आसा जो हांगा त्या भुरग्याक किडनॅप करपाचो यत्न करी आसलो ताका धरून आता पोलीस स्टेशन व्हरपा व्हेल्ले आसात। एकंदर खंय तरी भुरग्यांक गॅलरीन दवरलेल्या भुरग्यांक खंय तरी किडनॅप करपाचो यत्न आयज सुकळवाडा कोरगांव हांगा घडलेले आसा। वो घरान वचोन भुरग्याक किडनॅप केले तेणी आणि घेवन पळटाले रोडार आणि हांव मातसो मांद्रा वयतालो ह्या टायमार जाल्यार तो गड्डलो म्हणून त्याच्या फाटल्या भुरग्याक थंय उडयलो तेंच्यांनी रस्त्यार हाडून। आतां भुरग्यान ताका म्हणजे आमच्या शेजाऱ्याच्या भुरग्यान रोहित म्हणून तेणी ताका गड्डलो फाटल्याक गड्डलो पूण फुडलो टू व्हिलर चलय तो डायरेक्ट पास जालो तेच्या फाटल्यान हांव गेलो फाटल्या कडेन पूण म्हाका म्हाजी स्पीड कमी आसल्या कारणान दोग जाण आसले ओके बायकीन आसले काय बायक आसले ह्याच्या कडेन चाकू मेळ्ळो आमकां ओके। त्याच्या फाटल्यान हांव गेलो पूण सरपंचाक आमच्या सांगला हांवें फुटेज काड म्हणून CCTV कॅमेऱ्याची। ओके कित्याक म्हाज्या फुडें तेची गाडी असली। ओके तो भुरगो खंयसरलो खंयच्या घरांतलो सुकळ्यातलो। ओके कितल्या वर्साचो बाई साधारण 1.5 ते 2 वर्साचे असतील। होय न्हू ओके। घरान वचून रोडाच्या कुशीकच आहा तेचें घर। बाबा भितर घरान कोण तरी इलो हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान खुशी आसलो आणि हाका घेवन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखललो तो घेवन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान ओके तेंच्यांनी घर धरलो म्हणून तो गावलो लोकलान सगळ्यांनी ताका धरले। ओके ओके बाबू होत न्हू कितल्या वर्साचो बाबू ह्यो 2 वर्साचो 12 तारखेक। ओके ओके कितल्यांक सुमार ही घटना घडल्या तरी 7:30 पावणे 8 उठले। होय न्हू पावणे 8 जाली। ते काहीतरी भाड्याचे घर बीन विचार त्याच्याकडे सूर्य असली खता सूर्य असली ओके पूण बीन तेका घरान कसो इलो काय तो प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।